माझ्या सच्चा अशें तर आज फोंडेचे पोटनिवडणुकीची याचिकेचेर निवाडो आशिल्लो आनी तितून हायकोर्टान निवाडो दिला की ते सारकें नाशिल्लें म्हणून रद्द केल्या. कितें आशिल्लें? पिटिशनाची फायल जाल्ली 2 ही हाचेर ग्रावंड कितें आशिल्लो की जर आतां इलेक्शन जाली ताचे उपरांत जो नवो MLA जातलो ताका 1 वर्सा परस कमी टेन्युअर मेळटलो एज एन MLA आनी एक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाचें एक सेक्शन आसा सेक्शन 151A त्या बेजिसाचेर पिटिशनराचें म्हणणें आशिल्लें की ताका 1 वर्स मेळना हाज्या कारणान इलेक्शन कमिशन इलेक्शन घेवंक शकना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें आनी ते एक बॉम्बे हायकोर्टाचो नागपूर बेंचाचो जजमेंट आसा त्या केसीचेर रिलायन्स करून ते म्हणटाले की ही इलेक्शन कॅन्सल कर. सो हायकोर्टान तांचें म्हणणें मान्य केलें आनी ती इलेक्शनां कॅन्सल केल्या ऑन द ग्रावंड दॅट नवो इलेक्ट जाल्लो MLA 1 वर्सा परस कमी टर्म मेळटा ह्या ग्रावंडाचेरूच तें इलेक्शन नोटिफिकेशन कॅन्सल केलां. दुसरें म्हणल्यार जे निवडणूक आयोगाचे वकील आशिल्ले तेंच्यांनी ती 15 दिसां खातीर स्टे मागलेली की पोस्टल बॅलेट जाल्या म्हणून. कितें जालें तेजें? इलेक्शन कमिशनान फोर्सफुली स्टे मागिल्ली पण कोर्टान तांकां स्टे दिवना. कोर्टान म्हणलें की आमी ऑलरेडी डेक्लेरेशन दिलां की ही इलेक्शनां आनी इलेक्शन नोटिफिकेशन हें इलिगल आसा म्हणून आनी त्या बेजिसाचेर आमी आतां हें फायंडींग आमी दिलें आसतना आमी ती इलेक्शनां जावपाक दिवंक शकना आनी ताका लागून तो स्टे सुद्दां कोर्टान रिफ्यूज केलो. ओके सर.